नवेरसा 5व्या दिसा हजार जमलेल्या लूर्द मायेच्या भक्तिंगांक तुमकां माये मागोसो आनी मानाचो स्वागत मागता. मनशा कुळाच्या हुस्क्यान बरोवन मोरी माय ह्या संवसारांत विविध सुवातांनी दिश्टीक पडोवन देवाच्या राजाची गोटो मनशा कुळाक समजयता. तिच्या सर्गीक येण्या उपरांत विविध काळांनी आनी विविध जाग्यांनी दिश्टीक पडोवन मनशांनी देवाच्या वेंगेंत येवंक तिणें उलो दिलो. देवाच्या उतराक काल्तिमान घालून देवाच्या पुताक आपल्या कुसवांत वयली मोरी आमकां देवाक काल जावंक आनी मनशापूण जिवे दवरूंक आमकां शिकयता. तेर्साचें भक्तीपण आमची मागणी मोरये मायेच्या मजतीन जेजूक पावोवंक अवकाश करून दितात. सांज जावन पावल दुसऱ्या प्रमाणे तेर्स म्हणचे म्हळ्यार मोरये संगी जेजूचें मुखामळ ध्यान करचें. देखून त्याच भरवशान आमची तेसांवां मोरये माये समोर दवरया. जराली रादो आज आमचे बोवारी अशांतेची आनी नासमाधानाची काळखी मोडां मांडून आसात. मनीस दुडवाच्या आशेन लागून वायट वाटो सोदून वेता सारकें खाण जेवण नासता, न्हेसोंक बरें जेवण नासता. कश्टंचो लोक एका कुशीन तर दुडवाच्या अहंकारान बरोवन खाण जेवण इबाड करचें, मादक द्रव्या फाटल्यान घालून इबाड करचें आमकां पळोवंक मेळटा. आमच्या दिसपडत्या जिवनांत आमचे संगी आसा तितलें हेरां संगी वांटून घेवंक जशें मोरी एलिझाबेथ तिच्या गरजांत पावली तशें आमी एकामेकाच्या गरजांत पावोवंक मोरयेचो आदार ह्या तेर्सा वेळार मागया. दया करून उबी रावया. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सतमंता देवा सर्वपिता बापा सगळ्यांनी पृथ्वीच्या रस्त्याला आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र समोलो आमकां मेळटा जन्मलो पावस पिलाताका ताणे बेर सोंसले ताका कुशार झुडलो तो मेलो आनी ताका निपिलो तो मेला मरे देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्यान परतून जिवंत जालो सर्गाक चडलो सर्वपिता देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिवांनी मेल्यांची मुस्ती करून येतलो. सतमंता पवित्र कॅथोलिक पयस भक्तांचो एकठार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जीवन सस्त्यांचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या लक्षिता तशें आमची पत्कां बोगोस आनी आमकां ताळ्यांक पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मृकमरुले सुमिजे संगता श्रेमता तुस देव अनस्तई पॉल तुझे कुस्चें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो पियांका तेवृत्ती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मृकमरुले सुमिजे संगता श्रेमता तुस देव अनस्तई पॉल तुझे कुस्चें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो पियांका तेवृत्ती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मृकमरुले सुमिजे संगता श्रेमता तुस देव अनस्तई पॉल तुझे कुस्चें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमो पियांका तेवृत्ती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिम बापाक आनी पुत्रा आनी पवित्र आत्म्या मोरी माय आपल्या जिविताचे हर एक दीस देवाचेर पातयेवन जियेली. तिका देवाचेर आसली अखंड पातयेणी आपल्या पुताच्या सोडण्याच्या मिस्तरांत
आपणाक संपणपण खाली करूंक आदार दिता. पापा लियाव तेराव म्हणटा तेर्स समाजा कश्टांच्या वायट विरोध झुजोंक एक बलिश्ट हातेर आनी तेर्स पवित्र सभेच्या भंडारांतलें एक विंचणार मोती म्हूण वलायता. असल्या श्रेश्ठ मागण्यांत वांटेली जावचें आमचें बागस सय. मोगाळी माये, आमी आज ह्या तेर्साच्या मागण्यांत वांटेली जातना आमचे सर इरादे ते सावां मोरये माये तुज्या पांयां तळी समर्पित हांव. काना शहरांत तुज्या पुता लागीं विनंती केल्ले परी आमचे बसोन तुज्या पुता लागीं विनंती कर. हें तेर्साचें भक्तीपण आमा समेस्तांक बरें आदारन पाताक सांडूंक आदाराचें जावं दी म्हणून मागया. संतोशाचें मिस्तेर पयलो मिस्तेर मोरयो बुडवो खबर दिता. आदाम येवेच्या पातकाचो परिणाम जावन मनशाकडो आत्मीक काळोखान सांपडलें. नेमळो काळ 32 देवान आपल्या एकल्याच पुताक अहंकार मर्यादेन मनशा सैम घेवन मनशाकडचे सोडणे पासून धाडलो. बुडव्यान हाडलेली बरी खबर मोरी संतोशान स्वागत करता. आपूण देवाची कालती साकार म्हणून मानून घेवन देवाची कशी आपणा थंय जावं म्हूण ती म्हणटा. मागणे पवित्र तुमच्या स्पिरितान बरोवन देवाच्या कुशे कालतीमान जाल्ल्या अहंकार मर्ये आम्हा सर्वांक देवाच्या कुशेक कालतीमान घालूंक शिकय. तुज्या पुतान जेजून आमकां दिल्ल्या सोडवण्याच्या संतोशान जियोवन ताच्या आज्ञा पाळून सर्गींच्या सुखा पावची कृपा तुज्या बोळादीक मजतीन आमकां लाभय. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या इरादो स्वार्थ आमची जिणी देसवाड करता मात्र न्हय. स्वार्थ आमकां देवा तावन आनी पेल्या तावन पयस व्हरता. देखून ह्या मिस्तेरा वेळार आमचे थंय वांटून घेवचो शेगूण रुता जावंक देवाचो आदार ह्या मिस्तेरा वेळार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान बरे कृपेन भरिल्ले तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोप्या गाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोप्या गाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोप्या गाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोप्या गाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोप्या गाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोप्या गाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोप्या गाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोप्या गाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले तुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोप्या गाती विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान बरे कृपेन भरिल्ले तुमी तुजे सांगता
Sriam te tu sute, and the big fall which change Jesus. Bagi ti me amo piaga ti vinikar, atarium shamorna chala. Amen. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जशा दिन सता आणि सदा सर्वता. आमेन. ये मोच्या जेसू आमची पातका आमका बोक्षी येम कोणाच्या उजांतले आमका निवार सोमेस्त्रज्ञा सरकन तुझी काकुळतीची अधिकस आसल्या सरकार वन पाय. दुसरो मिस्टर मोरी एलिझबेथची भेट करता. मनशाकुळाच्या सोडणीच्या वावरांत आपणाकच समर्पण दिवंक क्लबला दिल्ली मोरी दावी एलिझबेथच्या घरा येता आनी तिच्या सेवेक मुखार सरता. मोरयेच्या बेट्या वरवीं एलिझबेथ आनी तिच्या कुशींचो बाळ सांज भोंवतीस्त पवित्र आत्म्याच्या संतोशान भरलें. मोरी माय आमकां आमच्या गरजेवंत भाव भयणीची गरज समजून मोगान सेवा करचें बरें मन दिवंक मागणें. संतोश भरीत आनी सुटसुडीत स्वभावाचे अहंकार मरये. देव आमकां हेरांतय बरें करून प्रेरण दितना तुजे बरी त्या प्रेरणांक तक्षण फाळो दिवंक आमकां शिकय. माया मोगूस आमच्या जिणेंत पयलें स्थान घेवं. तुजी उर्बेस्त जिणी आमचें प्रेरण जावं. आमेन. ह्या मिस्तर वेळार संवसारी वस्तूंक बली जावन मागणें तेर्साचें भक्तीपण सक्रामेंताच्या आचारान आनी विविध आत्मीक संगतींतय शेळेपण दाखोवच्या सर कुटुंबा खातीर आमी मागया. तांणी तांचें उणेपण ओळखून देवाक आपल्या रचणाराक पयलो जागो दिवंक तांच्या मोतीक दैवीक उजवाड फावो जावं दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुटलेल्या बक्षिसांव तशें आमची पत्कां बगोस आनी आमकां ताणें बडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमांद्रे कृपेले सुमी तुजे संगता स्त्रियांत तूं सुदैव आनी सदैवीक फळ दिवसचे जेजू. भगवती मरिये अमोचिमे अमोपियांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळेर. आमेन. नमांद्रे कृपेले सुमी तुजे संगता स्त्रियांत तूं सुदैव आनी सदैवीक फळ दिवसचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय अमोपियांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमांद्रे कृपेले सुमी तुजे संगता स्त्रियांत तूं सुदैव आनी सदैवीक फळ दिवसचे जेजू. भगवती मरिये अमोची माय अमोपियांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमांद्रे कृपेले सुमी तुजे संगता स्त्रियांत तूं सुदैव आनी सदैवीक फळ दिवसचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय अमोपियांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमांद्रे कृपेले सुमी तुजे संगता स्त्रियांत तूं सुदैव आनी सदैवीक फळ दिवसचे जेजू. भगवती मरिये अमोची माय अमोपियांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमांद्रे कृपेले सुमी तुजे संगता स्त्रियांत तूं सुदैव आनी सदैवीक फळ दिवसचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय अमोपियांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमांद्रे कृपेले सुमी तुजे संगता स्त्रियांत तूं सुदैव आनी सदैवीक फळ दिवसचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय अमोपियांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमांद्रे कृपेले सुमी तुजे संगता स्त्रियांत तूं सुदैव आनी सदैवीक फळ दिवसचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय अमोपियांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमांद्रे कृपेले सुमी तुजे संगता स्त्रियांत तूं सुदैव आनी सदैवीक फळ दिवसचे जेजू. भगवती मरिये देवाची माय अमोपियांका ते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमांद्रे कृपेले सुमी तुजे संगता स्त्रियांत तूं सुदैव आनी सदैवीक फळ दिवसचे जेजू.
भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्या गाते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदी सता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी येम कोणाच्या उजांतले आमकां लिवा सौमेस्त्रज्ञा चडकन तुजी काकुळटीची अधिकस आसल्या सर्गार बोर पाय. तिसरो मिस्टर बेतलेमान जेजू जल्मता. संवसाराचो सोडवणदार जेजू जल्मतना ताच्या आवयन ताका फाळी आनी गुटलां एका खावणेर न्हिदायलो, कित्याक चत्रान तांकां जागो नातलो. संवसारी राटावळींनी लेखवत मागना जाल्यार जेजू काळजां जागो दिवंक कश्ट मारतात. आपल्या सोडणेचे कृपेन जेजू आतांय आमच्या काळजाचें दार बडयता. आज आमकां ताचो ताळो आयकता जाल्यार आमचें काळीज आमी दारूण करचें नाका. प्रत्येक जावन जेजू आपल्या भाव भयणी थंय जी येता म्हूण वळखून तांचो मोग करचें काळीज आमकां आसूं. मागणें बेतलेमाच्या कावणेंत संवसाराच्या सोडवणदार जल्म दिल्या ओंकार मरये आमच्या जिणेंत आनी आमच्या बोवारी जेजूचें हजरपण वळखूंक आदार दी. जेजूक आमच्या काळजांत पयलें स्थान दिवंक आनी आमी देवघरांतीन आनी मोगान वाडोवंक आमकां तुजो आदार दी. आमेन. ह्या मिस्तेरा वेळार आमच्या शेतकारा पासून मागया. दिसपट्टें सेवचें काणक तयार करच्या शेतकारांनी निराशी जायनासतना तांच्या मिनतेक आनी प्रयत्नाक फावो तो प्रतिफळ मेळो दी म्हूण देवा लागीं मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी जशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान रे कृपेले सुमी तुजे संगता श्रेयांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्या गाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेले सुमी तुजे संगता श्रेयांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्या गाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेले सुमी तुजे संगता श्रेयांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्या गाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेले सुमी तुजे संगता श्रेयांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्या गाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेले सुमी तुजे संगता श्रेयांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्या गाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेले सुमी तुजे संगता श्रेयांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्या गाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेले सुमी तुजे संगता श्रेयांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्या गाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेले सुमी तुजे संगता श्रेयांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्या गाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेले सुमी तुजे संगता श्रेयांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्या गाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान रे कृपेले सुमी तुजे संगता श्रेयांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माय आमोप्या गाते विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
महिमा Bapa आणि Putak आणि Pawitratnya, जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमका बोक्षी, येम कोंडाच्या उजांतले आमका निवार, सोमेस्तज्ञा सडकन तुझी काकुळतीची आदिगस, आसल्या सरकार वोन पाय. चवथो मिस्टर मोरी बाळोक जेजो तेंपलान भेटयता. मोइजेच्या नियमशास्त्रा प्रकार प्रथम जल्मलो हर एक चरको भुरगो सरेस्पराक समर्पोंक जाय आसलो. जेजूचे माय बाप मोरी आनी जुजे जेजो तेंपलान दवरून देवाक ताचें समर्पण करतात. धर्मशास्त्र पाळूंक उर्बेव जावन आसली मोरी आनी जुजे आमकां आमच्या समर्थीचे कायदे पळोवंक देख दितात. मागणें देवाची आज्ञा पाळून तेंपलांत तुज्या पुता जेजो समर्पण दिल्ले भाग्यवंती मोरये, पवित्रस्नाना वेळार आमकां तेंपलांत समर्पण दिल्लें घडीत नियाळ करूंक तुजो आदार दी. हें समर्पण दिसपट्ट्या जिवितांत पाळोवंक आनी आमची जिणी पवित्रपणान जियोवंक आमकां तुजो आदार दी. आमेन. संपर्क माध्यमां देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें, पूण आज ही संपद साधनां जायत्यांच्या जिणयेंत मारेकार हातेरां जावंक पावल्यांत. देखून संपर्क साधनाचो सारको वापर करूंक पेल्याच्या सेवेंत आनी देवाच्या मोगांत वाडोवंक ती आमकां आदार दिवं म्हणून ह्या मिस्तेरा वेळार आमी मागया. आमच्या बाबा सरीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज काय येव, तुझी खुशी सदा जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां काळें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमामृत प्रेमले सोमी तुजे संगता, श्रेयांत तूं सुदेव, आनी सदैव फळ दृश्टीन जेजू. भगवंतीमय देवाचे माये, अमोप्या गाते विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामृत प्रेमले सोमी तुजे संगता, श्रेयांत तूं सुदेव, आनी सदैव फळ दृश्टीन जेजू. भगवंतीमय देवाचे माये, अमोप्या गाते विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामृत प्रेमले सोमी तुजे संगता, श्रेयांत तूं सुदेव, आनी सदैव फळ दृश्टीन जेजू. भगवंतीमय देवाचे माये, अमोप्या गाते विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामृत प्रेमले सोमी तुजे संगता, श्रेयांत तूं सुदेव, आनी सदैव फळ दृश्टीन जेजू. भगवंतीमय देवाचे माये, अमोप्या गाते विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामृत प्रेमले सोमी तुजे संगता, श्रेयांत तूं सुदेव, आनी सदैव फळ दृश्टीन जेजू. भगवंतीमय देवाचे माये, अमोप्या गाते विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामृत प्रेमले सोमी तुजे संगता, श्रेयांत तूं सुदेव, आनी सदैव फळ दृश्टीन जेजू. भगवंतीमय देवाचे माये, अमोप्या गाते विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामृत प्रेमले सोमी तुजे संगता, श्रेयांत तूं सुदेव, आनी सदैव फळ दृश्टीन जेजू. भगवंतीमय देवाचे माये, अमोप्या गाते विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामृत प्रेमले सोमी तुजे संगता, श्रेयांत तूं सुदेव, आनी सदैव फळ दृश्टीन जेजू. भगवंतीमय देवाचे माये, अमोप्या गाते विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामृत प्रेमले सोमी तुजे संगता, श्रेयांत तूं सुदेव, आनी सदैव फळ दृश्टीन जेजू. भगवंतीमय देवाचे माये, अमोप्या गाते विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामृत प्रेमले सोमी तुजे संगता, श्रेयांत तूं सुदेव, आनी सदैव फळ दृश्टीन जेजू. भगवंतीमय देवाचे माये, अमोप्या गाते विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक, जसा आदी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन.
ये मोच्या जेसू आमची पातका आमकां भोगशी येम कोडाच्या उजांतले आमकां निवार सोमेस्त्रज्ञा सडकन तुजी काकुळतीची अधिकस आसल्या सरदार वन पाय. पांचवो मिस्टेर सुकुलो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. जेजू तेंपलान सुकोन वेताना मोरयेक आनी जुजेक जाल्लो आकांत विशेश. ह्या आकांतांत फाटीं येवन जेजूची सदनां करून जेजू तांकां मेळटना तांकां जाल्लो संतोश वर्णूंक जायना तसलो. भुरगीं आमकां देवाचें देणें. तांकां देवगिरांतीन आनी बऱ्या मौल्यांनी ल्हान व्हड करची जबाबदारी आधुनीक संवसारांत पाळूंक जायतीं पंथावन आसात. आमचीं भुरगीं सुखी करतना तांकां सवाल करचें धैर्य आनी तांकां सारक्या वाट्याक हाडची विविध वाटो मोरी माय ह्या मुखांत आमकां दाखोवन दिता. मागणें. भाग्यवंत कुटुंबां सांबाळलेल्या मोगाळे माये, तूं आमच्या कुटुंबाची राणी म्हूण वळखूंक येता हांव आनी आमचीं कुटुंबां तुका समर्पण दिता हांव. कुटुंबाची जबाबदारी धैर्यान पाळूंक आदार दी. आमचीं भुरगीं सुखी करतना तांकां ती दिवंक आदार दी. आमच्या भुरग्यांक धर्मीक वडिलां आनी शिक्षकांक ती दितना सोश्टीकायेन ती घेवंक आनी भुरग्यांक सारक्या वाटान हाडच्यो वाटो स्विकार करूंक तुजो आदार दी. आमेन. इरादो. निरुद्योग आनी दुबळेकाय आधुनीक संवसाराची वर्ती पंथाना. ह्या दोन संगती वरवीं कश्टातल्या सर लोकांक मोरये मायेच्या पांयतळी समर्पया. निरुद्योग आनी दुबळेकाय सुटका मेळोवंक आनी संतोशाच्या जिवितान जियोवंक देव तांकां आदार दिवं म्हणून ह्या मिस्तेर वेळार मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेले सगळे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सगळे फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मये देवाची माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेले सगळे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सगळे फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मये देवाची माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेले सगळे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सगळे फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मये देवाची माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेले सगळे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सगळे फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मये देवाची माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेले सगळे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सगळे फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मये देवाची माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेले सगळे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सगळे फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मये देवाची माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेले सगळे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सगळे फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मये देवाची माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेले सगळे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सगळे फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मये देवाची माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेले सगळे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सगळे फळ तुजे कुशीचे जेजो भगवंती मये देवाची माये अमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेले सगळे तुजे संगता स्त्रियां भितर तूंच देव आनी सगळे फळ तुजे कुशीचे जेजो
भगवंती मये देवाची माये अमोपिया का ते विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आदी तसा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मोच्या जेजू आमची पातका आमकां मोक्षी येम कोणाच्या उजांतले आमकां निवार सोमेस्त्रज्ञा सडकन तुझी काकुळतीची अधिकस आसल्या सर्गार वन पाय. नमारणी काकुळतीची माये नमनाच्या जीवा अमृता आणि गुरुषा तुका वेळो मारता आम्ही परदेशी जिकळका या दुःखाच्या कोण बसता अस्कार उस्कार सोड आम्ही तुका रुदान करता तर तू आमचे शिके हे तुझे काकुळती जळे आमचे पुरती आणि या परदेशा उपरांत तुझे गोष्टीचे सदैव फळ आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोभी अवकारी मुरिये भाग्यवंती देवाची माबो सोविनाती कर ख्रिस्ताच्या बसऱ्या मंगळ जगती सोम्या काकुळतामची कर सोम्या काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर ख्रिस्ता काकुळतामची कर सोम्या काकुळतामची कर सोम्या काकुळतामची कर क्रिस्ता ऐकमका ख्रिस्ता ऐकमका दैने कमका ख्रिस्ता दैन ऐकमका सर्गींच्या देव बापा काकुळतामची कर देवा संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर सनित्र्यांचे कास देवा काकुळतामची कर भाग्यवंती मरिये आम्हा बसोक विनंती कर देवाची माय आम्हा बसोक विनंती कर करीचे करे आम्हा बसोक विनंती कर क्रिस्ताचे माये आम्हा बसोक विनंती कर सभेचे माये आम्हा बसोक विनंती कर देव कृपेचे माये आम्हा बसोक विनंती कर वरवसाचे माये आम्हा बसोक विनंती कर दोन्ही तळी माये आम्हा बसोक विनंती कर विस्कळोंती माये आम्हा बसोक विनंती कर रत्नतिले माये आम्हा बसोक विनंती कर पोट माये आम्हा बसोक विनंती कर पात्र माये आम्हा बसोक विनंती कर विचित्र माये आम्हा बसोक विनंती कर सोबोदिनी माये आम्हा बसोक विनंती कर कृष्णरचे माये आम्हा बसोक विनंती कर वंदरचे माये आम्हा बसोक विनंती कर काकुळतीचे माये आम्हा बसोक विनंती कर शिणियाऊं करे आम्हा बसोक विनंती कर रोडो पाऊस ल्याऊं करे आम्हा बसोक विनंती कर वेदाराऊं करे आम्हा बसोक विनंती कर एळियाऊं करे आम्हा बसोक विनंती कर विश्वस्याऊं करे आम्हा बसोक विनंती कर चारशा आम्हा बसोक विनंती कर जाणवायच्या सिंहासना आम्हा बसोक विनंती कर आमच्या सुसाच्या कारणा आम्हा बसोक विनंती कर मी पंगणा आम्हा बसोक विनंती कर मान पावसल्या पंगणा आम्हा बसोक विनंती कर भक्तीच्या परमित पंगणा आम्हा बसोक विनंती कर गुप्त गुलाबा आम्हा बसोक विनंती कर दाविदाच्या बुर्जा आम्हा बसोक विनंती कर दाडीच्या बुर्जा आम्हा बसोक विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा बसोक विनंती कर सल्लेच्या आरका आम्हा बसोक विनंती कर सर्गींच्या दारवट्या आम्हा बसोक विनंती कर नेकेत्रा आम्हा बसोक विनंती कर क्रायस्तांच्या भलायके आम्हा बसोक विनंती कर पथकांच्या आश्रया आम्हा बसोक विनंती कर देशांतरकाचे बुजवणे आम्हा बसोक विनंती कर केस्तांचे बुजवणे आम्हा बसोक विनंती कर क्रायस्तवांच्या आदारा आम्हा बसोक विनंती कर गोडव्यांचे राणीये आम्हा बसोक विनंती कर पात्र्यार्कांचे राणीये आम्हा बसोक विनंती कर वादींचे राणीये आम्हा बसोक विनंती कर अपोस्तलांचे राणीये आम्हा बसोक विनंती कर मार्तिरांचे राणीये आम्हा बसोक विनंती कर मनपेश्वरांचे राणीये आम्हा बसोक विनंती कर ओंकारीचे राणीये आम्हा बसोक विनंती कर भक्तांचे राणीये आम्हा बसोक विनंती कर गर्भी समवले राणीये आम्हा बसोक विनंती कर सर्गी घेतले राणीये आम्हा बसोक विनंती कर उपजुजारीचे राणीये आम्हा बसोक विनंती कर समाधानाचे राणीये आम्हा बसोक विनंती कर फातिमाचे राणीये आम्हा बसोक विनंती कर भारत मायेचे राणीये आम्हा बसोक विनंती कर देवाचे सगळे संसाराचे पाप करतले भगवो समका येसुमिया देवाचे सगळे संसाराचे पाप करतले दयाय नाय कमका येसुमिया देवाचे सगळे संसाराचे पाप करतले काकुल काम शिकर तुझे स्वीकार बरे आणि सगळ्या करे भाग्यवंती देवाची मागं सवी नाती कर ख्रिस्ताच्या दुसऱ्याने पाऊल जाऊन शकते प्रार्थना देवा तुझ्या ऐकल्यास पुतान आपल्या जिने जीवनपणावर शासनाच्या आबाचे जिना आमकां जोड दवरला बागेनो कामरेचे भोव पयचे मिस्टर आमी नियाळतना तांचो आडसां फाटलाव करिसो आनी तांचो बसायले आमी जोडसे कर म्हूण तुज्या लागीं परत हांव त्या क्रिस्त आमच्या सुमे मारपाक
पाप से बचेरे त्या खातीर मागया आमेन. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गा जाता तशें संवसारान जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणीन करून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवड. Naman mereka merulai suminci sangata stream tu stay one stay Paul tu jago changes Main Bapa kani putra ni pavitratmya तुका जय 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 माये तुका जय 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 कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगता कृपेन भरलेले सोमी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तू सदैव आम्ही तुका वंदिता स्त्रिया भितर तू सदैव जय जय माये तुका जय 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 माये तुका जय जय जय. मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. तितल्यार ताची आवय आनी ताचे बाबू ते येवन पावली पूण भायरच रावून ताणें जेजूक आपोवंक धाडलें. लोकांचो जमो ताचे भोंवती बसून आसलो देखून ताणें ताका सांगलें, आळे तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर रावल्यांत तुका विचारतात. पूण जेजू तांकां जाप दिवन म्हणलो, म्हजी आवय कोण आनी म्हजे भाव कोण? आनी भोंवतणी बसून आसलेल्यांचेर दिश्ट गुणावन ताणें म्हळें, हांगा आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. जो कोण देवाची खुशी करता तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. देवाचे उतार हे. जेजू क्रिस्ता थंय मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, आमी लोर्दू सायबिणीच्या फेस्ताक तयाराय जावन हे नोवेनाचे दीस भक्तीपोवन आमी आचरण करच्या संदर्भार आज प्रत्येक जावन आमी मोरी आमकां देवाची खुशी करूंक आपयता म्हणल्या विशयाचेर नियाळ करूंक फुडें सरया. आमी ह्या संवसारी जियेत आसतना कोणाची खुशी करूंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. ह्या संवसारांत विविधतेच्या मनशां मदें आमी जियेता, विविध व्यक्तीमध्ये आमी जियेता, देवसराच्या पासांत आमी जियेता, संवसारी वडण्याच्या घासांत आमी जियोवन आसा. आनी ह्या सर्व संदर्भांनी आमी कोणाक आयकचे, कोणाची खुशी करीचे आनी कोणाच्या माथ्या खाल आमी जियोवन थीर बरवशान रावाचे म्हणल्या सर्व सवालांक आमी जाप सोदली तर आमकां एक स्त्री सांगता, आमची मोगाळ माय सांगता, आमी देवाची खुशी करचे,
देवाची खुशी जारी करचे व्यक्ती जावंक आमकां हर एकल्याकी आपयता. ह्या संदर्भार मोगाळ भाव भयणो, इंग्लीश भाशेंतलें एक गीत असो विवर तुमचे मुखार दवरूंक हांव आशेतां. इंग्लीश भाशेंत भोव सोबीत एक मोरयेचें गीत आसा. ताचें टायटल अशें आसा, मेरी डीड यू नो. साबारांक आमकां कळीत आसतलें गीत मेरी डीड यू नो. आनी मोरये तुका कळीत आसतलें की ह्या गिताचो घडणार आसा मार्क लावरी. हो एक कॉयरिस्ट आपणाच्या इगर्जेच्या कॉयराक हें खंतार तो करता. आनी तो केवल सुरविली उतरां मात तशें बरयता. मोरये तुका कळीत आसतलें की तुजो पूत एक दीस उदकाचेर चलतलो. मोरये तुका कळीत आसतलें की तुजो पूत एक दीस सगळ्या संवसाराक साल्वासांव हाडटलो म्हूण. सुरविली उतरां ताणें मात्र बरयलीं. आनी मुखार एक गिटारिस्ट, ताचें नांव आसा बडी ग्रीन म्हणलो एक गिटारिस्ट, सडीत उतरां ताका बरयता आनी म्हणटा, मोरये तुका कळीत आसतलें की तुजो पूत आंजा सांगाता खेळून आसलो म्हूण. मोरये तुका कळीत आसतलें की तूं जेजूक कीस दित आसतना तुवें देवाकच कीस दिल्लें बरें जातलें म्हूण. म्हाका न्हू ही उतरां आमच्या काळजाक नटवतात. कित्याक मोरयेक सगळे जाणां आसून देवाच्या खुशेक खालती मान घाल्ली एक मात्र स्त्री म्हळ्यार ती मोरी आमकां नव्या सोल्ल्यांत पयलीं आमकां वाचूं मेळची ती स्त्री जावन आसा. आनी आज आमकां सर्वांक मोरये व्हरतो संदेश आमकां दिता की केन्ना देव आमकां आपयत आसतना ताच्या कुशीक खालती मान घालन ताची खुशी जारी करचे व्यक्ती आमकां जावंक आमकां आपयता. पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां विविध व्यक्ती देवाची खुशी जारी केल्ले आमकां आयकोंक मेळटात. दोगांची झळक तुमचे मुखार दवरची तर पयल्यान आमी घेवया मोइजेक. मोइजेक देव आपणाचे मिसांव जारी करूंक आपयता. इजिप्तांत कश्टोन आसच्या लोकांक फारावेच्या बंदडेतावन सुटून हाडचे बसत देव मोइजेक विंचता आसतना मोइजेची जाप कसली आसली. मोइजे म्हणटा, देवा म्हाका उलोवंक कळना म्हूण. आनी ह्या संदर्भार देव कितें म्हणटा, देव मोइजेक म्हणटा, वच आनी त्या फारावेच्या राया मुखार तूं उबो राव आनी तूं कितें उलयताय ती उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालता म्हूण. आनी एक पावटी मोइजे आपणाचे उणेपण वळखून घेतिल्ल्या त्याच मोइजे मरीफात देव आपणाचे बसयल्ल्या गांवाक आपोवनारचे योजन त्यात ना फावो म्हणल्या व्यक्ती हांव जारी करता. आनी केन्ना हें साध्य जाता, केन्ना साध्य जालें म्हळ्यार केन्ना मोइजे देवाच्या योजनाक सहमत घालता, देवाची खुशी जारी करचे प्रयत्न तो करता. आनी एक व्यक्ती आमी घेतलो तर अब्राहम बाप. अब्राहम बापाक देवान आपयत आसतना विविध वाटो आसुल्लो ताका सुकोवन घेवचें, पूण सर्व योजनाक तो सहमत घालचें आमी पळयता. देवान अब्राहमा म्हळें, नखेत्रां बरी तुजी संतता वाडयतलो, पूण ताका म्हाताऱ्या प्रायर सयत भुरगीं नातलेलीं. आनी देव ताका भुरग्याचे देणे फावो करता आसतना देव परत म्हणटा, वच तुज्या भुरग्याची बली भेटय. आनी देवाची खुशी जारी करच्या तो इन्कार करिना, तो फुडें सरता. कितेंच फाटीं फुडें पळयनासतना देवाची खुशी जारी करूंक गेल्लो व्यक्ती म्हळ्यार तो अब्राहम बाप पोरण्या सोल्ले आमकां पळोवंक मेळचो. आनी देव असल्या व्यक्तीक आशिर्वादान भरता आनी देवाची खुशी जारी करचे सर्व बरेपण तांचे थंय दिता. केन्ना आपणाच्या योजनाक ते सहमत घालतात. मोगाळ भाऊ भयणो, थोडे वर्सां पयलें हांव मध्य प्रदेशाच्या पचमडी म्हणल्या एका गांवाक थंयसर एका कोर्स आमकां बिसायबान म्हाका धाडिल्ल्या वेळार थंयसर हांव गेल्लो. आनी थंयसर एक मोरयेची एक भोव सोबीत इगर्ज आसा. भोव थंडीसो गांव ते ल्हानसो इगर्ज. आनी थंयचो याजक आपणाचो मोरयेचो जाल्लो अणभोग तो उगोवन दवरता. तो म्हणटा,
हांव मोरयेचो व्हड एक भक्तीक आनी म्हज्या जिणयेंत मोरये मायेन जायती अजापां केल्यांत, असर्यां करून दाखयल्यांत आनी तांतले एक असर्ये तो आपलो याजक उगोवन दवरता. पयलें याजक ताच्या जिवितांत जाल्लें, त्या याजकाक उलोवंक जायनातलें. ब्रदर आसतना वासाप वासूंक दिता आसतना हो ब्रदर कितें करतलो, ताका टॅम्परिंग ह्या आमी म्हणटा उलोवंक कशेंची पिडा आशिल्ली. वासाप आसले दीस तो म्हणटालो की हांव आज कुसनांत काम करता म्हूण, आनी एकल्या ब्रदराक तो वासूंक धाडटलो आनी तो लिपोवन रावल्लो. आनी एक दीस ताका अवकाश आयलो आपणाच्या जरतेचो, कित्याक थंयचे प्रोफेसर धरतात की ह्या ब्रदराक उलोवंक कळना म्हूण. आनी तो त्या दीस मोरयेच्या इमाजे मुखार सगळी रात म्हणले बरी बसता आनी मध्यानाच्या 3 वरांचेर ताका मोरी माई दिश्टी पडटा आनी ताच्या जिबेक आपडलेलो अणभव ताका जाता. आनी तो याजक आज रेतीर असो प्रिचर जावन तो वावर करता. आनी एक पटी तो म्हणटा याजक जाल्या उपरांत तो म्हळें थोडे असो गांव आमच्या सादारण आमी सांगयेत चिकमंगळूरच्या घाट सेक्शन आमी म्हणयेत, तो पेंटे गेल्लो फाटी येत आसतना 30 किलोमीटर वयर गुडयाक सोडून असो तो मारोग जावन आसलो. आनी आपणाच्या बायकाचेर तो मद्या वाटेक पावत आसतना रातीचो काळोख रातीची 2 वरां जाल्ली आनी त्या मध्यान राती ताचें टायर पंक्चर जालें. आनी तो त्या वेळार कितें करचें म्हूण समजूंक वचूना, कित्याक तो मध्यान असो वेळ, त्या वेळार टायर पंक्चर जाल्यार कोण सारकें करून घेता. आनी अजाप म्हणलें बरी, त्याच वेळार त्याच गांवचो एकलो टायर रिपेरी करचो आमी रिपेरर म्हणटा त्या वाटेन सोलसो ताका मेळटा आनी तशें गाडी तो रावयता आनी विचारता फादर कितें जालें म्हूण. आनी तो म्हणटा टायर पंक्चर जाला. आनी तो मॅकॅनीक म्हणटा फादर फिकीर करनाकाच, थोड्याच वेळार रिपेरी करून दिता म्हणून. आनी ताणें रिपेरी करून दिलें. याजक आपणाच्या घरा पाटी गेलो. 2 दिसां उपरांत त्या मॅकॅनिकाक हो याजक भेटूंक घेता, कित्याक 2 दिसां पयलीं ताचे बायक रिपेरी करून दिल्लें. कितलो आयवाज दिवया म्हूण सांगून वता आसतना तो याजक तो व्यक्ती म्हणटा की फादर तुमी कितें म्हणटात, म्हाका एक्सिडेंट जावन हांव फ्रॅक्चर जावन एका हप्त्याचो म्हज्या कटलरीच आसा, पळया म्हजे हांगासर बँडेज, हांव खंय तुमकां हेल्प करूंक आयिल्लो. आनी तो याजक म्हणटा त्या दीस त्या बायक रिपेरच्या मॅकॅनिकाच्या नांवान मॅकॅनीक आयिल्लो न्ही, मोरी मायस कुद्दो आयिल्ली आनी म्हाका कुमो केल्ली. मोगाळ भाऊ भयणो, केन्ना आमकां देवाच्या मायेचेर खरें भक्तीपण आसा, मोरी आमच्या जिवितांत असर्यां करता. कित्याक असर्यां करता म्हळ्यार मोरी सगळ्या सोडवण्याच्या मनशाकुलाच्या सोडवण्याच्या चारित्र्यांत देवाक सहमत दिल्ली, देवाची खुशी करूंक मुखार सरलेली व्यक्ती आमी सांगयत. संवसाराक सोडवून दिवच्याक देव एक योजन घालता आनी एक त्या योजनांत केन्ना मोरी वय म्हणटा आमकां सांगता की संप्रदाय सगळे सर्ग संतोषलो की, कित्याक एका साद्या स्त्रियेन देवाच्या योजनाक सहमत केली. पोरण्या सोल्ल्यान म्हणटा सोल्ल्याची आर्का पेट, थंयसर देवाचे 10 उपादेश त्या आर्क पेटेचेर व्हरून तांणी ताका मान दिता आसतना मोरी जावंक पावली 9व्या सोल्ल्या पेटेची आर्क पेट, कित्याक तिणें आपल्या कुशव्यांत जेजू गुस्सो ववयलो. आस्मगचनो मोरी आमकां देवाची खुशी करूंक आपयत आसतना 3 संगती मोरयेच्या जिवितांत आमी जारी करचे प्रयत्न आमी करया. पयल्यान मोरी खालतेपणाची स्त्री. तिणें देवाच्या कृपेन भरता आसतना तिणें म्हणलें आपले सर्वेस्पराची शारण दसी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. आनी तिच्या खालतेपणाच्या शेगुणाक लागून देवान तिका वर्ती केली आनी देवान तिका एकल्या आपल्या पुताचे आवय जावचे भाग फावो केले. आस्मगचनो आमकां आज शर्माव दिवंक व्हडले व्हडले टॉक दिवंक खालतेपणा विशीं भोव चलीस, पूण प्रॅक्टिकल आमकां रियालिटीक मेळटा आसतना कितल्या मापान हांव आनी तुमी त्या खालतेपणाचो शेगूण आमच्या जिवितांत रुता करता म्हणलें सवाल. देखून मोरयेत हांव शिकया, केन्ना आमी खालती जाता आमी वर्ती जाता आनी मोरयेन
आपले कालते बरो शेगून तिनं दाखयलो देखून तिका देवान वर्ती केली म्हणलें वडा असतो वरयाम. दुसऱ्यान मोरी आपल्या जिवितांत देवाची खुशी जारी करूंक तयार आसली ती स्त्री जावन आसा. सोडवंतराचे येवजण एक पंतावण जावन आसलें आनी ते पंतावण भोव रिस्क तांचो आटापण घेतलेलें. पूण सर्व रिस्क ती घेता आनी आपल्या हुस्क्यार जेजूक ती जल्म दिता आनी ह्या मरिफात देवाचे येवजण ती जारी करता. देवाची खुशी जारी करचे व्यक्ती आमी जावया. तिसऱ्यान देवान मोरी देवाचे खुशी कालती मान घालता. मोरी एक देवाचे येवजण तिरस्कार करचे अवकाश आसले तरी ती देवाच्या येवजनाक सहमत घालता आसतना ती आमकां शिकयता. आमच्या जिवितांत विविध संदर्भ उदेतात मोगाचे न्हू. जावं पुरो पिडेचे, जावं पुरो कश्टाचे, जावं पुरो अर्थीक अडचणेचे, जावं पुरो मोरये विरोध उलोवचे, मोरयेक ना करचे, या देव मोरयेक आमी देव केला म्हण मानून घेवचे. असले संदर्भ आमचे मदें उदेत आसतना हांव कितें म्हणटा, म्हजी जाप कशी. हांव देवाच्या येवजनाक घालती मानगलचो व्यक्ती की या देवाचे विरोधीचो व्यक्ती, मोरयेचे विरोधीचो व्यक्ती, या समर्थे विरोधीचो व्यक्ती, या धर्मसभे विरोधीचो व्यक्ती म्हणून आमकां आमी विचारुया. देखून सर्व संदर्भ कश्ट आमच्या जिविताचो वांटो, पिडा आमच्या घरांत आपय नासतना येवचो एक सैरो या गेस्ट, आर्थीक अडचणी आमकां कळीत ना केदाळा आमचे लेखपाक वयर जाता म्हणून आमची योजना वयर सकत आमकां कळीत ना. पूण सर्वांती आमी देवाची खुशी करूंक, देवाच्या योजनाक सहमत घालूंक आमकां आपयत आसतना मोरये तावन आमी शिकया. मोरये आपल्या जिवितांत निरंतर जेजू तिने वयलो मात्र न्ही, देवाची खुशी जारी केली. त्याच प्रमाणे आमी मोरये बरी जावंक, देवाची खुशी जारी करूंक, ताच्या खुशे खालती मान करूंक फुडें सरया. तसो तरेस्पो देव आमकां आशिर्वाद आसतना मोरये माय आमकां सदां काळ देवा लागीं मागोवन बेसांवां धाडून दी म्हूण आमी मागया. आमेन. Mongasiano novenacha panchvia disa ami asaw edulusu muriye mayeso adar ami maglo देवाचे उतर आमी नियाळ केले तिचे लागी आतां आमी मागया. आयच्या दिसाची तेसावा ह्या परी आसात. एका शिकच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी सणबाय आनी उडासाची सकत म्हणूंक विनंती आसा. खान गेल्ले रीण फारीक करूंक तांक मेळच्याक एकल्यान विनंती केला. काडिल्ले पयशे बँकाक फाटीं भरूंक आदार मेळचे पसत विनंती आसा. एकल्याक बऱ्या भलायकेचे देणे मेळचे पसत विनंती आसा. एका सिस्तेरीच्या पांयाक घाई जाल्ले गूण जावंक आनीक शुगर पिडा उणी जावंक विनंती आसा. गल्फाक कामाक एप्लाय केला एकल्यान बेगीनच विजा मेळोवंक विनंती आसा. दोळ्यांचे समस्ये परिहार जावंक एकल्यान विनंती केल्या. ताचे उपरांत मार्टिनाक बरी भलायकी मेळची पसत विनंती आसा. कुटुंबांत शांती समाधाना खातीर विनंती आसा. एका कुटुंबांतले मनस्ताप राग हगे निवारूंक समाधान आसा जावंक विनंती आसा. एकल्याक कॅन्सर पिडेतावन सुटका मेळोवंक, एकल्याचो पासपोर्ट बेगीनच जावंक, एकले घर सांडून गेल्लीं भुरगीं फाटीं येवचे खातीर रियल एस्टेट बिझनेस बऱ्या रितीन चलोवंक विनंती आसा. एकल्याक कोर्ट केसीन जीक मेळचे पसत विनंती आसा. एकल्या जाग्याचे वाटेचे समस्या आसात ते परिहार जावंक विनंती आसा. जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक विनंती आसा. एका भुरग्याक युरिनाचे प्रॉब्लेम आसात ते समस्ये परिहार जावंक विनंती आसा. एका भुरग्याक समा उलोवंक जायना, उलोवंक देणे मेळचे पसत विनंती आसा. एका काजारी जोड्याक भुरग्यांचे देणे मेळचे पसत विनंती आसा. ह्या सर्व तेसावा बराबर आमच्या कुटुंबाच्या सर्व तेसावा इराद्या पसत आमी मागया. आमची भुरगीं ह्या दिसांनी परिक्षेक तयाराय करून आसात. सर्व भुरग्यांक मरिये मायच्या पांयांतळे आमी समर्पण दिवया. मरी माय आमच्या भुरग्यांक राखून दी, सांबाळून दी म्हणून आमचे मागणे जावं दी. देखून आमी उबे रावया.
नव्यानाचे मागणे लुर्द साहेबीनीक सांगत आम्ही म्हणया. देवाचे माये आमचे शेकाये कथावीन अंकवार मुरये पिढीसांचे भलायके पातकांच्या आश्रिया दुगेसांचे बिशावणे आणि आमचे मगाळ लुर्द माये आमचे कस दुख आणि पिडाशडा तू सर्व शणाय. लुर्द शहरांतल्या ग्रोट्यान तो दिसतेक पडलेले घडयेताव आजपर्यंत सबार शणाक विविध उपकार तो देवातावन जोडून दिताय. तुझे मजतेन आमकां येदोळपर्यंत मेळिल्ल्या सर्व उपकारांचो उगडास काडून देवाक आमी अर्घां दिताना आमकां हेरांतय उपकारी मनाची सावंक प्रेरण दी. भोव मोगाळी माये तुझे मजतेन सबार शणाक कुडीची आनी मोतीची भलायकी लाभल्या. आमी तुजी भुरगीं तुजे आवय सारक्या मोगाळ पातयेवन तुजे सरशी धांवून येताव आनी आमच्या काळजाचे अत्रेक तुजे समोर दवरताव. सर्व वायटा विघ्नांतली वाऱ्या वादळांतली अवघडा अणभरांतली आनी दुस्मनाच्या हातांतली आमकां राखून व्हर. बरें आनी सताच्या वाटेन आमचे मेटा तूं सांबाळ. अकस्मीत आनी ना तयार मनांतले आमकां निवार. पातकांतावन आमकां पयस दवर. कस्ता वेळार पातयेनेन आनी तिरासणेन तुज्या पुता जेजूची देखीव देवा बापाचे कुशेक काल्दिमान घालूंक आमकां कृपा जोडून दी. देवाच्या मोगाक पात्र जाल्ल्या ये लुर्द माये आमचे पसोद आमच्या भुरग्यां पसोद आमच्या कुटुंबा पसोद आमच्या धर्मिका पसोद आनी आमच्या फिरगस कुटुंबा पसोद देवा लागीं विनंती कर. सांत बेर्नादेता हांगासर तेरसाक हजर जावच्या सर्वांचेर लुर्द मायेची बेसांव मागोवन दी. आमीन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज समका येव. तुजे कशी सरगार जाता तशी संवसारान जावं. आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकयल्या बक्षितां तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां काळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतल्यान. नमान मरिये कृपेन बरले समजे सांगता श्री आमत तूं सदैव आनी सदैव फावल तुज्या कुशीचे जेसो खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता. आमीन. पवित्र आत्म्याचे गीत आमी गावया. सुमेच्या बुडव्यान मरियेक बरी कबार हाडली. नमान मरिये कृपेन बरले समजे सांगता श्री आमत तूं सदैव आनी सदैव फावल तुज्या कुशीचे जेसो आपले सुमेचे साकर्ण. नमान मरिये कृपेन बरले समजे सांगता श्री आमत तूं सदैव आनी सदैव फावल तुज्या कुशीचे जेसो आनी देवाचो पूत मनीसलो. नमान मरिये कृपेन बरले समजे सांगता श्री आमत तूं सदैव आनी सदैव फावल तुज्या कुशीचे जेसो भगिवंती देवाचे मये आमा पसोद विनंती कर. मागिया इसमिया बरीच्या बरबी तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी सण जाल्या ताच्या कशा आनी कुशा वरवीं जीवन कोणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वत मागता त्याच क्रिस्त आमच्या शमिया मारिफात. आमीन.
May mambapak ani putak ani pavitrat miyak. May mambapak ani putak ani pavitrat miyak. May mambapak ani putak ani pavitrat miyak. Anda bagala budiam jaraknya serginjadayin makadelai to jadaben majimotul wadai makarak ani sambal selai amin. Sasna sovishev idanga isumya ani nirantar prakash sanjir hangodi समाधानांत विषय घेऊन देत आमेन. सर्वेश्वर तुमचे शोभे असो आणि सर्व पद वेदार देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वसून या ख्रिस्ताचे शांतीन खाऊन तुमकां धाडता. मोगल भूता सोवे हमपर मोरी आशीर्वाद दीवांका बघून तुझे करूया निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांचे बाबाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.